खंय तरी बीजेपी वारे उखलता की खंय तरी आमी तेंचे वोट कट करपाक गेल्या, आमी इनडायरेक्टली बीजेपीक सपोर्ट करपाक गेल्यात। सो अंडरस्टँड करा, काँग्रेस पार्टी जर किंवा खंयची पार्टी जर आमच्या बद्दल उलोवच्या पयलीं, सपोज आमी जर एक ऑलमोस्ट एक वर्स सुद्धा जावना, आमच्या बद्दल उलोवच्या पयलीं तुमी फक्त हो आन्सर करपाक जाय आमकां की लास्ट 2017च्या वेळार तुमकां जेन्ना काँग्रेसीक आमी इतके जाणां निवडून हाडलेले, त्याचे 17 जाण जे तुमचे गेले पळय, ते तुमच्या बरोबर कित्याक उरोंक ना, तेंचे तुमी कितें केले आज पर्यंत? सो हो तुमकां प्रश्न पयलो आसा तुमच्या, इट इज इनडायरेक्टली न्हू, तुमी काँग्रेसीक वोट करा, बीजेपी जिखता। सो ह्यो गोष्ट सगळ्या वोटरांक आयज कळ्ळें आसा, आपलो वोट वेस्ट करच्या पेक्षा न्हू तुमी नोटाक घाला, पूण त्या काँग्रेसीक वोट घालनाका। कित्याक आयज खंय तरी बीजेपी वांगडा झगडपाच्या पेक्षा न्ही क्लियर कटली कळटा की काँग्रेसीक वोट केल्यार बीजेपी गव्हर्नमेंट फॉर्म करता म्हणून। हे तुम्ही लोकांक दाखोवन दिला। आयज खंय तरी भुरग्यांचो, यंग युथाचो पॉलिटिक्सा वयलो इंट्रस्ट उठलेलो आसा। खंय ऑपोजिशन हे नाच, ऑपोजिशन हे काबारच केला। स्वतः एक सीएम आसतना, तेजो ऑपोजिशन लीडर असताना ऑपोजिशन लीडर खंयच्या बीजेपी बद्दल कांयच उलयना। So कोण उलयतलो? The BJP uses the people of Goa to stay in political power, and for that it is willing to divide communities, sow hatred, pursue any path however cynical in order to remain in power. Why is the TMC different? The TMC is seeking to re-energize, recreate, rediscover the full potential of Goa. And we come here feeling blessed and privileged for the opportunity to work in Goa for the Goan people.